नमस्कार टी टाइम बुलेटिन ह्या आयच्या आमच्या खाशेल्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी हे जे बुलेटिन घेवन येतात ते गोंयभर पावसाच्यो ज्यो घडामोडी घडल्यात, पावसाक लागून ज्यो पडझड जाल्यात, झाडां पडल्यात, गाडयांचेर झाडां पडल्यात, झाडां घरांचेर पडला, डॅमेज जाला कांय कडेन, दैव बलवत्तर म्हणून कोणाक कांय जाल्लें ना, अश्यो खूब म्हत्वाच्यो पावसाच्यो घडामोडी आयज गोंयांत घडल्यात। म्हत्वाचें म्हणजे आयज पावसाचो रेड अलर्ट हो IMDन जारी केला। आमी सकाळच्यान पळयत जाल्यार पणजे वाठारांत झाडां पडल्यात, फोंड्या झाडां पडल्यात, मडगांवां घडामोडी घडल्यात, केप्यां घडामोडी घडल्यात पावसाच्यो, अश्यो जायत्यो गजाली आसात। ह्यो सगळ्यो पावसाच्या रिलेटेड ज्यो आयच्यो अपडेट आसात त्यो आमी घेवन तुमच्या पर्यंत येयल्यात। सगळ्यान पयलीं आयज राजधानी पणजेन मोठी पडझड पावसाक लागून पळोवपाक मेळ्ळी। एक झाड जें आसा तें आमचें उत्तर गोंय कलेक्टरेट जें आसा थंय तें झाड पडलें आनी एक दोन न्ही तर 6 ज्यो गाडयो आसा तेंचे डॅमेज जाल्ले आसा। सो सगळ्यान पयलीं आमी ही बातमी पळोवया, पणजे आयज जें झाड पडलां, कितल्या गाडयांचें लुकसाण जालां आनी ताच्या उपरांत आमी आमचो पणजेचो रिपोर्टर गौरीश जो आसा तेचे कडेन रोखडेच कनेक्ट जावया। पळयात पणजे झाड पडून जाल्ली जी लुकसाण आसा ते संबंधीची ही पयली बातमी। I second day of orange alert rain. आता ही परिस्थिती. We had come to Panjim police station to lodge a complaint against Jennifer Montserrat and we were supposed to come to the collector's office right now to lodge the same Odshell disaster management complaint what has happened. आम्ही चुकले बरं करून at least 10-15 seconds. When we were giving a bite, ती झाड पडले. Now this is if you see behind me, सगळी माती लूज केला. आणि झाड पळयल्यार द रूट सेक्शन सगळी वायट हा ते रॉटन जाला भितर, कित्याक माती काडून तेणेन हें केला आनी उदीक वचून रॉटन जाता. सो ट्रीज ऑल्सो हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. They have a long life, but as we as citizens and human beings, if we are going to do destruction, they will fall down weak. And you can see the roots easily. White portion te rotten zala. This is how sad it is. Everywhere in Panjim trees are falling. This is just the second day. This is not even rainy season. This is alert rains. And I don't know what else is going to happen now. Panjim is a disaster. Talegaon is a disaster with landslides happening over there. Hill cutting happening, land filling happening, and all permissions are given by whom? The Land and Revenue Minister. Then wife is Jennifer Montserrat, who is the NGPDA chairperson, and Panchayat, Mayor, sagle tenchets. So if the whole family of Montserrat is doing disaster for the village, so I think so we have to look into this. People have to realize before things get worse over. Let's protect it as much as Smart City is saying smart, but this is a disaster which is already happening and lots more worse things are going to happen. Actually this tree I think has fallen because what they have done, they have collected all this smart and accumulated around the tree, and the tree which is not supposed to be underground, they have put it underground by putting the mud. Okay, so because of that, the lower portion of the tree trunk has got rotten and it has totally collapsed and uprooted from that part. And if you see all these trees, they have done similar things. So these trees are also maybe in danger. They are the lower part which is not supposed to be in the soil. They have put soil on top of that. So that soil being moist and they have got this different kind of soil, not the garden soil. So they have got this soil from laterite or wet soil, I don't know. And that soil is retaining the moisture, and then the bark of the tree also remains moist all the time, and it gets rotten, and this is what happens. I am hoping they are going to save the rest of the trees from this disaster. Thank you. Thank you. माझो महादेव लिंगूचो सा ऑफिसर फायर फोर्स हेडक्वार्टर तेरा वाजून चोयता मिनट आमकां कॉल येयले. तर आमी परत पाड्यान आमो बरो व्हडलो आमो जे पडलो
पण आम्ही आमचे प्रति ऑफिसर स्टार्ट केले. पहिले हातून 2 वेस्पा 3 एक्टिवा आणि एसी सामके डॅमेज 2 वेस्पा डॅमेज झाले. आणि काय ऑपरेशन आम्ही ऑपरेशन अजून आमची चालू आहे. कितले असो स्टाफ येयला आनी कितली गाडी हाडच्यो पडटल्यो? काय आमचो 4-5 जाण स्टाफ आमचे कडेन एक गाडी येयली. म्युन्सिपाल्टीचे चालू आनी आमचें चालू आहा. ओके. आनी कशें कितें जालें? कितें झाडाचे मोडलां काय उमटोन? मुनानसून मोडले. हां आमोद. ओके. सो आमी हांगासर पळयलां पणजे उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचें जें ऑफिस आसा त्या ऑफिसा भायर मुखार जें झाड आशिल्लें तें पडलां. 6 गाडयो ज्यो आसा त्यो डॅमेज जाल्या. सुदैवान कोणाक कांय कॅज्युअलिटी जाल्ली ना. सो ही घडणूक कवर करपी आमचो पणजेचो रिपोर्टर गौरीश म्हाज्या वांगडा आतां जॉयन जाला. गौरीश तुका आयकपाक येता? हय सर. हय गौरीश म्हाका सांग, कालच्यान आमी जर पळयत जाल्यार पावसान सामको उटंगार केला आनी ह्या पावसान पयल्याच पावसान सगळी वाताहत जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. काल म्हापशा आमी पळयत जाल्यार अक्षरशः गाडयो व्हांवून गेलो, लोक सुद्दां गाडया वांगडा व्हांवून गेले अशी परिस्थिती ह्या सगळी विज्युअलां गोंयकारांनी सगळ्यांक पळयल्या. आयज सुरवात जर जायत जाल्यार पणजेच्यान जाली मेजर घडामोडी म्हणजे एक झाड पडलें आनी 6 गाडयो ज्यो आसा त्यो डॅमेज जाल्या. नेमके कितें परिस्थिती आशिल्ली, कशें कितें आयज पावसाचें वातावरण किंवा पावसाक लागून पणजे कशें सिच्युएशन आशिल्लें? सर सगळ्यात पयलीं ही जी पणजे शहरान जी झाडां आसात ती झाडां एक 60-70 वर्सां पयलींची झाडां आमी म्हणूंक शकतात. जाल्यार ही जी झाडां आसात आनी मेन म्हटल्यार हितून स्मार्ट सिटीचें जें काम जालां त्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ही झाडां खंय तरी तेंचें मूळ जें आसा तें दुखावलेलें आसा. सो झाडाची जेन्ना मूळ बेस जी आसता ती जेन्ना घटना तेन्ना खंय तरी अशें जेन्ना पावस येता तेन्ना पावसान हें एक झाड आनी आमी लास्ट इयर एक अशी घटना पळयल्ली पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन. थंय बी एक झाड पडलेलें आनी त्या झाडा पोंदा एक चलयेची मृत्यू जाल्ली. सो ह्या वर्साक दुर्दैवान हें जें झाड पडलें ह्या झाडाच्या पोंदांक कोण नाशिल्लो ही एक बरी गजाल आसा. आनी फक्त थंय गाडी ज्यो लोकांनी पार्क केल्ल्यो थंयचे जे स्टाफ आसात कलेक्टर ऑफिसांचे जे स्टाफ आसात तेंच्यो गाडी ज्यो 2 व्हिलर थंय पार्क केल्ल्यो त्यो 6 गाडयो थंय लुकसाण जाल्लें आसा. आनीक खूब गाडयांचे सगळे अशे ऑलमोस्ट गाडी सगळे क्रश जावन सगळे सोंपलेली आसात सर. आनीक तेच बरोबर हें जेन्ना झाड आमी पळयलें जें उमटोन पडलां तें झाड पळयलें जाल्यार तेजें मूळ जें आसा तें कंप्लिटली कुसलेलें आशिल्लें आनी थंय कितें तरी तेंचें काम चालू आसा. त्या कामाक लागून खंय तरी भायली दुसरी माती हाडलेली म्हटल्यार अशी माती तेच्या मुळार हाडून घातलेली ज्या झाडाच्या मुळान ती माती सूट जायना म्हणजे ज्या मातयेन कांय किल्लं ना तसली माती त्या झाडाच्या मुळान घातलेली. सो खंय तरी ते झाडाचें मूळ जें आसा तें कुसलें. हे पावसान तें कुसलें आनीक झाडाचो बॅलन्स गेलो आनीक हें जें झाड आसा तें पडलें. हय एक बरें निरीक्षण तूं नोंद केलें गौरीश. गौरीश सकाळच्यान तूं पावसाच्यो घडणुको करता आसतना आतां तूं सद्या कला अकादमीन आसा. कला अकादमीन म्हत्वाची घडणूक घडल्या. थंय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आयलो. त्या बातमेचेर आमी तुज्या कडेन परते रोखडेच येतले. तूं आमच्या वांगडा स्टँड बाय राव. तेच्या फुडें आतां आमी जर पळयत जाल्यार पणजेचो मेयर म्हणजे आत्तां आमी जी बायट पळयली सिसील रॉड्रिग्स ती जांचेर आरोप करता टिका करता सगळी मोन्सेरात फॅमिली. त्याच मोन्सेरात फॅमिलींतलो मेयर जो आसा रोहित मोन्सेरात तो आयज पणजे भितर पळोवणी करपाक गेल्लो तेन्ना तेणें पत्रकारां कडेन उलयतना पणजेच्यो ज्यो डेंजरस ट्रीज आसा ताचे बद्दल विधान केलां. कितल्यो डेंजरस ट्री आजून पणजे भितर राजधानीन आसात, कितल्यो क्लियर केल्यात, फुडें कितें करतले हाचेर नेमको रोहित मोन्सेरात कितें उलयता तें आमी आतां पळोवया. No, wait. And what about the dangers, buildings and trees? See that full list of buildings now we've spoken to GC. I'll give you that full list of all the surveys that have been done. Now trees, Forest Department had given us a list of some 350 trees. So there are some 100 or something that are still left, pruning and all. So that the teams are active throughout the day. See last time with yesterday train there was no major issue anywhere also. Only in that Miramar Circle. There's one estimate that is being prepared through PWD for that train from Miramar Circle till Bal Bhavan. So that should reduce all the flooding in the Stella Marie area also. Apart from that, there is no major. Ego bar also, I've called somebody from PWD now to check and see what we can do over here. You know, there is some minor thing because that train got clogged. Apart from that, Panjim was okay. There was no issue. And you told just now the 303. It is from the Panjim or around? Only Panjim. Only Panjim. Only Panjim. See, last time that girl passed away. Yeah. Those roots were cut and the tree was unstable and it fell. So we had asked the Forest Department to conduct a survey of all the trees. And only Altin escaped. They were doing that.
So out of all those trees, around say 150 are left to be cut. Okay. So that my teams are getting it done throughout today. And what about those buildings, dangerous The buildings? buildings also, that full list of GSE has sent a report to all of us. Now we're going to act on that full list of buildings. How many There were some 20 or something buildings were there. in the Panjim? Okay. Pre-monsoon was okay. So it rained yesterday, there was no issue. So but as and when, see, yesterday was a good trial for us also. Now we know that there were no major issues, so we are working on whatever the clogged areas are. So there should not be a सो आमी हांगा ऐकलें की रोहित मोन्सेरात म्हणटा सुमार 350 डेंजरस ट्रीज पणजे भितर आसा, 100 झाडांचे अजून ट्रिमींग उरला. रोहित मोन्सेरात अशें म्हणटा की CCP ऑल प्रिपेर्ड आसा म्हणून. सो ही बातमी कव्हर केल्ले आमचे रिपोर्टर वर्षा म्हज्या वांगडा जॉईन जाला. वर्षा, तुका आयकपाक येता? हय. हां वर्षा, आयज सकाळी रोहित मोन्सेरातान आमकां जी आतां बातमी म्हणजे बायट दिली तेन्ना तूं थंय कवर करताले. तो म्हणटा की 350 डेंजरस ट्री आसा, तेतूंतले अजून 100 ट्रीम करपाची, बोडकावपाची उरल्या. सो कितें सांगशीत, पणजे सद्या भितर डेंजरस ट्रीच्या बाबतींत कितें परिस्थिती आहा? तूं पणजे भोंवता, तूं सगळें पळयता, कशी झाडां कितली डेंजर आसा आनी खऱ्यांनीच CCPन तयारी केल्या अशें दिसता तुका अबावट डेंजरस ट्री? सगळ्यात जर पयलीं आमी पळयलें जाल्यार कालच्यान पावसान जी आसा ती आख्खे गोंयभरात वेगवेगळ्या भागांत आमी पळयता, वेगवेगळ्या भागांत पावस हो पडत आसा आनी पावसान हजेरी लायलेली आसा. आनी कालूच IMDन जेन्ना येल्लो अलर्ट म्हणजे ऑरेंज अलर्ट जो जारी केल्लो तेन्ना जर आमी पळयलें जाल्यार सारको सगळ्या भागांनी म्हणजे उटंगराचो असो पावस आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. आनी त्याच फाटभुंयेचेर आयज जेन्ना आमकां रोहित मोन्सेरात जे मेयर आसा तांकां आमी तांकां धरले आनी तांकां आमी जेन्ना विचारलें की पणजे भागांत म्हणजे गेल्या वर्सा जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां सगळे कडेन म्हणजे कितें परिस्थिती जाल्ली ती आमकां पळोवपाक मेळिल्ली. जाल्यार ह्या वर्सा आमी तांकां विचारलें जाल्यार तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की पणजेंत कसलीच काळजी करपाची कारण ना. कारण म्हटल्यार आमी सगळे जे आसा ते प्री मॉन्सुनाचें काम जे आसा ते केल्लेलें आसा. त्याच बरोबर तांच्यांनी सांगलें की 350 जी झाडां म्हणजे डेंजर जी झाडां आसा ती खंय तरी आमी म्हणजे पळयल्या. तातूंतली फक्त 150 झाडां जी आसा ती आतां ट्रिमींग करपाचें तांचें काम जे आसा ते उरलां अशें तांच्यांनी आमकां म्हणजे म्हायती दिली. त्याच प्रमाणे तांच्यांनी सांगलें की म्हणजे आमी त्याच प्रमाणे डेंजर अशे बिल्डिंग जे आसा ते सुद्दां आमी GEC तांचे कडेन रिपोर्ट दिलेलो आसा आनी तांच्यांनी आमकां डेंजर अशी 20 बिल्डिंग ज्यो आसा त्यो डेंजर आसा अशें सांगलें. जाल्यार सकाळी जर आमी पळयलें जाल्यार रोहित मोन्सेरात हांच्यांनी उलोवप केल्लें की 150 झाडां जी आसा ती उरल्यात. आनी आतांच जर आमी एक बातमी आतां सांजची जर पळयली जाल्यार कलेक्टर हाऊसा कडेन थंयसरूच एक जे झाड जे आसा म्हणजे व्हडलें अशें झाड जे आसा ते म्हणजे उपळून पडलेल्याची बातमी सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार ही जी म्हणजे सगळी तयारी जी जाल्ली अशें रोहित मोन्सेरातान अशें सांगलें. जाल्यार ताचें उदाहरण जर आमी पळयलें जाल्यार आतांच सांजचें जे झाड पडलां ते आमी पळोवपाक शकता. आनी हाचे वयल्यान आमी लोकांनी आपली स्वताची काळजी घेवपाक जाय. कारण म्हणजे खंयचेय झाड जे आसा ते केन्ना सुद्दां पडपाक शकता. ताचे खातीर प्रत्येक लोकांनी म्हणजे जे कोण पणजेन येता तांच्यांनी स्वताची काळजी जी आसा ती आपूण घेवपाची अशेंच हांव सांगपाक शकता. सो वर्षा, तूं अशें म्हणटा की मेयरान जरी सांगलें की प्रिपेर्डनेस केला, सगळें केलां, तरी डेंजर पणजे भितर अजून डेंजरस ट्री आसा ज्यो केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता अशें तूं म्हणटा. आनी बिल्डिंगूय म्हाका दिसता तश्यो डेंजरस अजून आसा. पोरू एक इन्सिडंट घडिल्लो बरोबर. सो जरी CCPन सांगलें प्रिपेर्ड सगळें जाल्या तरी केन्नाय कितें ह्या उटंगराच्या पावसान घडपाक शकता. ओके. सो आतां तूं IMDन गेल्ले वर्षा. सो IMDन आयज आमी जर पळयत जाल्यार रेड अलर्ट आयचे दिसा जारी केला आनी फुडल्या दिसांनी म्हाका दिसता ऑरेंज अलर्ट आसा. सो नेमकें कितें सांगशीत आयचो रेड अलर्ट आनी मागीर फुडें आतां फुडले 1-2-3 दीस कितें सिच्युएशन आसतली? हय, जशें की आमी हवामान खात्यान आतांच हांव वचून आयला आनी जशें की आमी त्या सायंटिस्टा कडेन उलयतना हांवें तांकां प्रश्न केलो की कालूच म्हणजे काल आनी आयज खातीर ऑरेंज अलर्ट तांच्यांनी जाहीर केल्लो. पूण आयज जेन्ना आमी सकाळी पळयता जाल्यार भरपूर असो पावस आमकां गोंयभरात पळोवपाक मेळ्ळो. आनी ताचेरूच हांवें तांकां प्रश्न केलो की आयज तुमी रेड अलर्ट हो जारी कित्या खातीर केला. तर तांचें उत्तर अशें आशिल्लें की काल जो उटंगराचो पावस आनी वेगवेगळ्या भागांत हो जो पावस पडलो ताचे वयल्यानूच म्हणजे तेजे एडिशनल करून तांच्यांनी म्हणजे आयज जो पावस पडला अशें करून तांच्यांनी हो जो
जो रेड अलर्ट आसा तो जारी केला आणि फुडले आनीक 2-3 दीस सुद्धा ऑरेंज अलर्ट जो आसा तो तांच्यांनी केलेलो आसा आणि लोकांक तांच्यांनी स्वताची जतनाय घेवची अशें सुद्धा सांगला. कारण म्हटल्यार पावस मदींच चड मोठोय पडटा किंवा बारीकूय पडटा हाचो अर्थ असो न्ही की बाबा रेड अलर्ट दिला म्हटल्यार पावस नाच अशें म्हणूंक शकना अशें तांच्यांनी सांगला. आणि त्याच बरोबर आमी तांचे कडेन उलयतना अशेंय बी तांकां विचारले की म्हणजे प्री मॉन्सून आसात पूण मॉन्सून केन्नाच्यान सुरवात जातलो. तर तांच्यांनी अशें सांगला की फुडले एक विका भरांतल्यान मॉन्सून येवपाक शकता गोंयांत. कारण म्हटल्यार पयलीं जो आसा तो केरळांत येवपाक जाय ताचे उपरांतूच गोंया मेरेन पावता. जाल्यार तांचें अशें म्हणणें आसा की फुडल्या 8 दिसां भितून जो आसा तो केरळांत येवपाची शक्यताय आसा. आणि फुडले जे 2-3 दीस आसात तेतून सुद्धा म्हणजे लोकांनी काळजी घेवची. कारण ऑरेंज अलर्ट जो आसा तो जारी केलेलो आसा आणि हातून मदीं सुद्धा काही म्हणजे वेगळे अशें जावपाक शकता. जशें की काल ऑरेंज अलर्ट सांगलेले आयच्या खातीर आणि आयज खूब पावस पडल्या कारणान तांच्यांनी रेड अलर्ट जो आसा तो जारी केलेलो आसा. सो आमी हांगासर पयलें जशें वर्षा आतां आमचे जे आसा ते सद्या IMDच्या भायर आसा तांणी जशें सांगलें की आयज रेड अलर्ट जारी केला आणि सकाळसान आमी पळयता सामको उटंगराचो पावस जसो रेड अलर्टाक पडटा त्याच तरेन तो पडटा. परत फुडले 3 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा. सो ह्या सगळ्या घडणुकेचेर आमी जे आसा ते नजर दवरून आसतले. तेणी जशें सांगलां की सगळ्यांनी जतनाय घेवपाक जाय. सो आतां आमी ट्राय करया आमचे फोंडेचे जे रिपोर्टर आसात स्वप्नेश च्यारी हांच्या कडेन कनेक्ट जावपा खातीर. स्वप्नेश, तुका म्हाजो आवाज येता? येता. हा स्वप्नेश, म्हाका सांग मातसो तूं मोबायल जो आसा तो उबो धर. हॅलो. हय स्वप्नेश, म्हाका सांग फोंड्या पावसाची कितें परिस्थिती आसा? कितें पडझड जाल्या पावसाक लागून? फोंड्या कितें आसा वातावरण? फोंड्या एक 10 मिनटां पयलीं कृष्णा टावर वयल्या बाजारान एक बिल्डींग आहा आनी तेजे पार्किंग जी जागा आसा थंय मोटरसायकल आनी एक कार पार्क केल्ली आशिल्ल्यो 10 पेक्षा चड मोटरसायकल आशिल्ल्यो. सो त्यो डॅमेज जाल्ली आसा आणि चडान चड म्हाका दिसता डॅमेज खूब जाल्ली आसा. फायर स्टेशनाचे ऑफिसर सुशील मोरजकर सुद्दां हांगा येयल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचे कोणशे निरंकाल हांगा एक रस्तो खचलेलो. मेन म्हटल्यार ह्या रस्त्यान शिरोडेच्यान येवपी बसीस त्याच रस्त्यान येता. वरून रस्तो आसल्या कारणान थंय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता वाडलेली आहा. कारण बारीक रस्तो हो आणि अजून पर्यंत म्हाका आतांच मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे अजून पर्यंत थंय कांयच जावनाशिल्लें. त्याच बरोबर आयज दीसभर फायर स्टेशना कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार 6 ते 7 कडेन बारीक बारीक रस्त्यार झाड पडपाचे झाड पडोन रस्तो ब्लॉक जाल्लो आशिल्लो. आणि तशें मेजर कांय ना. फक्त एक स्कूटरवालो रस्त्यार घसरण पडलो आणि इंजर्ड जालो. ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रीटमेंट चालू आहा. ओके स्वप्नेश, थँक्यू ह्या अपडेटी खातीर. आतां आमी फुडें या आमचो जो मडगांव आमी ज्यो घडामोडी ज्यो पळयता त्यो पळयत जाल्यार मडगांव सुद्दां खूब अशें जाल्लें आसा. पूण मडगांवच्या पयलीं म्हापशां काल आमी जर पळयत जाल्यार म्हापशां अशें पावसान रौद्र रूप धारण केल्लें की म्हापशेचे सगळे रोड जे आसा ते अक्षरशः तांचे जे आसा त्यो न्हंयो जाल्ल्यो. आणि विज्युअलां आमी जर पळयत जाल्यार गाडयो व्हांवून गेल्यो रस्त्या वयल्यान. एक तर गाडये सकट एकटो जो मनीस आसा तोय सुद्दां व्हांवून वयतालो अशी परिस्थिती आमी पळयली. आणि म्हापशां नेमकें हे हेवोक जालो कित्याक हो प्रश्न सगळ्यांक पडला. ताच्यो जापो आतां सगळ्यांनी सोदपाची गरज आसा. आयज सुद्दां म्हापसा अशें कांय इन्सिडंट घडल्यात जाका लागून लुकसाण जालां. म्हापशां जशी आमी पणजे झाड पडून जशें लुकसाण जालें गाडयांचें तशें म्हापशां एक वणत कोसळून गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. सो नेमकें थंय कितें घडलां तें आमी आमच्या ह्या फुडल्या बातमेन पळोवया.
सगळं चॉकअप दवरला कचरो म्युन्सिपाल्टीन व्हरोंक ना म्हणून तो सगळं भरलो आनी हे चॉक जाले आनी थंय ताका वचपाक वाट मेळोंक ना म्हणून हेणी दुर्गार मारले उदक आनी सगळें उदक पडलें आनी दुर्गा बरोबर उदक सगळें भितर आयले आनी घरान आमच्या भितर सरले आनी आमचे 2 गाडयो लागच्या जागी फसले आमकां हेचेर कितें तरी तुमच्या वचून नुकसान भरपाई जाय आनी आमकां कांय ना आनी हे नुकसान भरपाई तुमच्या वचून आमकां पूर्ण ना ते पातळी आमकां जाय म्हणजे जाय इतलें ह्यो गाडयो तुमच्या हांगासर दुर्गा कडेन पाक आशिल्ल्यो पाक म्हणजे आमकांय तें स्वप्न पडोंक ना की ते पडटले नाल्यार कितें ते दुरीक पडपाचो आसा अशें कांय खबर ना तें उदकाक लागून पडला गटर चॉक जाले म्हणूनच पडला आनी कित्याक लागून पडोंक ना म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचे कचरो व्हरोंक ना म्हणून उरतात म्हणजे ते गटर आहा ते क्लीन करूंक जाय आसलेले क्लीन करूंक ना भरले पावसाचे भरले आनी तेणी ती उडून दिले उदकाक पावसाच्या उदकान कितें भिजले पावसाचे उदक सगळे वयल्यान सगळे उदक येयला तेका वाटना न्हू वचपाक म्हणून ते तेका मारले दुर्गा बाकी कोणाचें कांय ना कितल्यो गाडयो आतां डॅमेज जाल्या म्हणजे 2 गाडयोच्यो पेड्यार जाल्या फुल डॅमेज झाला फूल डॅमेज जाल्या काल त्यांना पार्किंग करून गेलेले खंय तर सांजचे म्हाका फोन येयलो ते गाडी डॅमेज जाला म्हणून तो धांवून म्हाका गाडी खंय जाल्यार गाडी कोणा सो म्हापशा शेटयेवाडा हांगासर ही वणत पडली 2 गाडयांचें लुकसाण जालां काल तर म्हापशा सामकी भयानक स्थिती आशिल्ली ही बातमी आमी ट्रॅक करतले कित्याक हें जालां अशें म्हापशा भितर हें चित्र कित्याक तयार जालां उदकाचे लोट रस्त्यार कित्याक आयला उदक वचपाक वाट ना काय कितें ही परिस्थिती जाल्या हें आमी फुडें पळयतले पण आनी एक आतां मेजर घडामोड जी घडटा ती म्हणजे पणजे कला अकादमी भितर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पणजे कला अकादमीचो वाद जो आसा तो सबंद गोंयांत जो आसा तो फामाद जाल्लो आसा रिनोवेशनाच्या नांवान कला अकादमी जी आसा ती रिनोवेट केली आनी कोट्यांनी रुपयांचो हो कथीत घोटाळो असो आरोप आता जायते जाण करपा लागल्या सरकाराचेर जाता त्या ही सगळी घडणूक घडटा आसतनाच जे साधारण 9 म्हयन्या पयलीं रिनोवेशन केल्लें काणकोण रवींद्र भवनाचें तेका सुद्दां काल गळटी लागली तेका लागून एकंदर कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे परत एकदा टिकेचो धनी जातना आमकां दिश्टी पडटा ह्याच फाटभुंयेर कला राखण मंच हांणी आत्तां कांय वेळा पयलीं कला अकादमी भितर आमी जर पळयत जाल्यार आंदोलन केलें आनी राखणेची सुपारी म्हणून ते गोविंद गावडे जो कला आनी संस्कृती मंत्री आहा तेका ते दिवपाक राविल्ले गोविंद गावडे थंय आयलो सुद्दां तो आपल्या ऑफिसान वतना जे कला राखण मंचाचे कलाकार पदाधिकारी असले तांणी तांकां ती सुपारी दिवपाचो प्रयत्न केलो पूण तांणी ती सुपारी घेतिल्ली ना आनी अशा तरेचो हो आतां ही जी कॉन्ट्रोवर्सी आहा ती आनी वाडत आसा कला राखण मांड सुद्दां आक्रमक जाला ते खंय तरी आतां कला संस्कृती मंत्र्याचेर डायरेक्ट आमकां अटॅक करतना दिश्टी पडटा ही फाटभूंय नेमकी कितें जालें नेमकें कितें घडलें सुपारी दिली ती राखणेची कित्याक घेवना गोविंद गावडे आनी हें सगळें आमी पळोवया आनी मागीर आमचो रिपोर्टर गौरीश गांवकार थंय आसा तेच्या कडेन आमी भासाभास करया सगळ्यान पयलीं पळोवया नेमकें कला अकादमींत कितें घडलें तें विष्णू सर गुड आफ्टरनून कलाकारच आयले सगळे दुसरी कोणी मेळपाक आमचो सगळ्यात मेळटा तुमी सुपारी म्हणटली म्हणटकर आमी कला राखणेची सुपारी घेवन आयल्या तुमी करपाक सोदना फ्रांसीस कलाकारांकडे आयल्या तेंचे कडेन ते आयल्या आमकां सांगिल्लें की कला अकादमी बदनाम करपा खातीर आमी कला राखण मांडान कलाकारांनी सुपारी घेतली ओके आज आमी सुपारी घेवन तुमचे कडेन आयल्यार कला राखणेची सुपारी ही कला राखपाची सुपारी सगळ्या आमदारांनी ही विधानसभेत भितर बोवाळ घालून तुमी सगळ्यांनी घेवची आनी ही कला अकादमी जी आसा ती कला अकादमी फावलाची टास्क फोर्स करता सांगलें अजून पर्यंत कांयच ना डॉक्युमेंट्स दिला PWD डिपार्टमेंट अशी परिस्थिती आसा आमकां कांय करपाक जायना आनी जे करता म्हणून सांगतात ते सांगलां अजून पर्यंत कांयच जालें ना आनी तेच कॉन्ट्रॅक्टर आतां त्या वर्सांतल्यान आमकां खबर ना रवींद्र भवन तुमी साश्टीचे तुमकां खबर आसा की रवींद्र भवन हें आख्ख्या साश्टीचें थिएटर आनी कितलें म्हत्वाचें तें तुमकां खबर आसा थंय त्या वर्सांतल्यान हांगा कला अकादमी थिएटर आशिल्लें ड्रामाचें तें फिल्म थिएटर केलें आनी ताका लागून कला अकादमी पाडली आतां त्या वर्सांतल्यान रवींद्र भवन जें ड्रामा थिएटर आसा तें पायकी ह्या क्रिस्टाच्या नांवान चलता तें थिएटर आसा तें फिल्म थिएटर करपाचें चलता
थंय बी तशीच परिस्थिती जातली आमी किंवा दुसरी गजाल म्हणजे कितें की हो ताजमहाल अभिषेक करता म्हणून तुमी आयकलें ताजमहाल अभिषेक करता सो थंय ताजमहालाची एक रेप्लिका जी आसा ती औरंगाबादेची आसा जेका बिबिका मकबरा म्हणटा सो ही हांगा एक ताजमहाल केलो तो आमी पळयलो आतां रवींद्र भवनाचो बिबिका मकबरा म्हणून सांगून परत ताजी जर पाळ घालपाक जाय जाल्यार ताजी जबाबदारी साश्टीच्या आमदाराचेरय बी येतली हें लक्षात दवरात आनी त्या दृश्टींतल्यान तुमी आवाज करचो म्हणून मागतात आनी ताका लागून कला राखणेची ही सुपारी आमकां तुमकां दितात आनी ही अशी बॉल्सांत घालून तुमी बरी सो आमी हांगासर पळयले कला राखण मंडळाचे कलाकार जे आसात पदाधिकारी जे आसात ते मंत्री गोविंद गावडेक राखणेची सुपारी म्हूण दिवपाक गेल्ले पूण गोविंद गावडेन ती स्विकारूं ना मागीर तांकां थंय आलेक्स सापडलो रेजिनाल्ड तेकाय तांणी ती दिल्ली आमी आतां हांगासर पळयली आनी ही बातमी जो फॉलोअप करता तो आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर आमच्या वांगडा परत एकदा हांगासर जॉईन जाला. गौरेश तुका आयकपाक येता? हय सर. हय म्हाका सांग कला राखण मांड जे कला अकादमीचो जो कथीत भ्रष्टाचार आमी म्हणुया कथीत म्हणटा आमी कथीत भ्रष्टाचारात जो फॉलोअप करतात आनी सरकाराचेर चेपण हाडपाचें काम करतात आनी कांय रिनावंड अशे कलाकार भितर आसात जे हो फॉलोअप करतात तांणी आयज राखणेची सुपारी गोविंदाक दिली बट गोविंदान ती घेवना. कितें जालें नेमकें? कितले जाण कलाकार आशिल्ले आनी आतां कितें आसा थंय? आंदोलन चालू आसा काय गेले कलाकार? सद्याक तें आंदोलन तेणी हांगा सोंपयल्लें आसा आनी जे कलाकार हांगा येयल्ले ते गेल्ले आसा. पूण तुमकां याद करून दिता की हे जे सुपारी आंदोलन जे आसा ते तेणी हाडले कशें. एक वेळार हांगा शरद पोंक्षे हो मराठी जो एक्टर आशिल्लो त्या एक्टराचे हांगा नाटक चलतालें आनी तें नाटक चलता आसतना तांकां मदीं डिस्टर्बन्स जालें आनी तेणी तें नाटक बंद केलें. मागीर खंय तरी मंत्र्यान अशें म्हटलें की आपली नांवाची सुपारी घेतलेली आसा शरद पोंक्षेन सुपारी घेतलेली आसा. तेजेर राग भायर काडून हे जे आंदोलन करपी जे कलाकार आसात त्या कलाकारांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेणी तेन्ना अनाउन्स केलें की आमी हांगा सुपारी आंदोलन करतले म्हणून सो दॅट कला अकादमीन जितले लोक येतात जितले प्रेक्षक येतात तांकां सगळ्यांक कळपाक जाय की कला अकादमीची जी अवस्था कशी जाल्ली आसा आनी कितें जाल्ली आसा ती. सो तेका लागून आयज तेणी हांगा आंदोलन केल्लें आनी आयज हांगा एक प्रोग्राम आशिल्लो ज्या प्रोग्रामाक लागून मंत्री गोविंद गावडे तसोच आलेक्स रेजिनाल्ड हे दोगांय हांगा पावलेले. सो ते पावलेले तेन्ना ते जेन्ना हे आंदोलन चलताले जेन्ना हांगा तेंचे स्पीच दिवप चालू आशिल्ले प्रेस मिडियाक ब्रीफ करप चालू आशिल्लें तेन्ना ते पावले. सो तेणी तशेंच तेंचे मुखार ते सुपारी घेवन गेले. ही पळय सुपारी अशी हाडलेली आसा तेणी डिझायन बीन करून अशी हाडलेली आसा. ती सुपारी घेवन गेले आनी ही जी सुपारी आसा ती ते सगळे जे प्रेक्षक सुद्दां हांगा कला अकादमीन येतात तांकां दितात. पूण ही जी सुपारी आसा ती मंत्र्यान घेवपाक न्हयकार दिलो म्हणजे ती सुपारी आपल्याक नाका म्हणून ते सरळ आपल्या ऑफिसान गेले. त्याच बरोबर हांगा जे कला अकादमीन आमी खुबशे अशे कितें कितें घडले ते फाटल्या दिसांनी पळयले पूण तितून एक गजाल आमकां आयज एक उक्ताडार येयली ती म्हणजे पयलीं पावसाचेर कला अकादमीन जे फाटल्यान जे इलेक्ट्रीक सर्किट जे आसता म्हणजे जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे वायर्स केबल्स बीन आसतात थंय कशें कितें गळटा ते सगळे जो कलाकार फ्रांसीस जो आसा तेणी सगळे एक्सपोज केल्ले आसा. ते आमी सांजेच्या बुलेटिनान दाखोवया. आनी हो जो सगळो एक्सपोज आसा ते वायरी शॉर्ट सर्किट जावपाक शकता थंय उदक सगळें गळटा ते बीन सगळे तेणे दाखयल्लें आसा. सो खंय तरी अजून सुद्दां असो प्रश्न येता की हे जे काम जाग्यार पडले अशें म्हणटात पूण अजून पर्यंत ते जाग्यार पडला काय ना हो सुद्दां खंय तरी अजून प्रश्न तयार जाता. सर सो गौरेश म्हाका सांग आतां मंत्री भायर सरलो गेलो वचपाक काय अजून कला अकादमीन आसा? मंत्री अजून भितर प्रोग्रामान आसा बट एलेक्स रेजिनाल्ड जो आसा तो गेलो भायर सरलो वचपाक. सो मंत्री वतना कितें उलयतलो हाचेर भाश्य करतलो तुमी ट्रॅक दवरून आसतले थंय काय कशें कितें? कालूय जे काणकोणा घडलां जे काणकोण काल रवींद्र भवनान जे उदक सगळे गळटी आमी पळयले सो तेजेरूय आमकां मंत्र्या कडल्यान उत्तर जाय. तशेंच हे जे आयज जो प्रकार घडला तेजेरूय जाय. सो तेका लागून आमी पळयतले हेजेर मंत्री कितें रिएक्ट करतलो ते. येस थँक्यू गौरेश म्हत्वाची अपडेट तूं दिली. सो आमी आतां जर पळयत जाल्यार पणजेन भितर जें कितें जालें तें आमी पळयलें. पणजे पळयलें म्हापसा पळयलें. आतां आमी जर पळयत जाल्यार मडगांवा भितरूय पावसाच्या संबंधीत ज्यो अपडेट्स आसात त्यो आयिल्ल्यो आसात. रावण फोंड म्हणटा थंय रस्तो जो आसा तो पावसाक लागून थंय ब्लॉक जाल्लो आसा. नेमके ह्या रस्त्याची कितें परिस्थिती आसा कितें आसा पळोवया. आमचो रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकर हांणी कितें रिपोर्ट धाडला तो.
आम्ही सध्या आसात पावर हाऊस सर्कला कडेन आणि जी प्रमाणे माहिती मेळटा त्या प्रमाणे पावर हाऊस सर्कला कडल्यान जो रावणफोंड वचपाचो रोड आसा तो सद्याक ट्रॅफिका खातीर बंद केल्लो आसा. हो रोड काल सांजेच्यान म्हणजे लेट राती एक आदेश काडलो आनी ताजे नंतर हो रोड बंद केलो. सद्याक ट्रॅफिक जे आसा ते ट्रॅफिक आसा जे केपेंच्यान ट्रॅफिक जावं त्या सायडीच्यान जे ट्रॅफिक येता नावेलीच्या मांडपांतल्यान बी ते ट्रॅफिक मडगांव येवपा खातीर रेल्वे स्टेशन कोलमो रोड म्हणजे ओव्हरब्रीज वयल्यान हे मडगांव हो शहराक वता. आनीक जे हांगच्यान पावर हावजा कडल्यान ट्रॅफिक आशिल्लें ते दवर्लेच्यान केप्यां वचपाक तशें डायवर्ट केल्लें आसा. जो मेन रस्तो जो आसा तो बंद आसा, ताका लागून सगळो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. हो रस्तो बंद करपाचो कारण म्हणजे जे नवे पुलाचें काम चालू आसा ओव्हरब्रीज रेल्वेचो, ते काम चालू आसतना पोन्ने पुलाची माती मातशी ढसळपाक लागली आनीक लँडस्लायड जावपाचो धोको आशिल्लो कारणान पुलाक मातशें डॅमेज जावपाचो धोको आशिल्लो कारणान मोठो अनर्थ टळपा खातीर हो जो रस्तो आसा तो बंद केल्लो आसा. सद्याक म्हायती मेळटा ते प्रमाणे ऑफिशियल ताजेर इन्स्पेक्शन चालूच आसा आनी कितें तरी खबरदारीचो उपाय घेवपा खातीर सद्याक उपाय योजना करपाचें चालू केल्लें आसा. मोठ्या पावसाक लागून हाका खूब आडखळ येता. सततधार पावस पडटा ताका लागून खूब आडखळ येता. तरी आसतना ऑफिशियल्सांनी आज सकाळीं इन्स्पेक्शन करून आतां परतो रिपोर्ट सबमीट करून ताजे नंतर डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम थंय पाविल्ली आनीक बाकीच्या MLAनी बी ते इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. पूण ताजेर कसो उपाय करप, प्रोटेक्शन कशें दिवपाचें हे तांचे सद्याक जे आसा ते ताजेर विचार विनमय आनीक टॅक्निकल एक्सपर्टा कडल्यान हाजेर ताजी राय घेवपाचें हें चालू आसा. सो ताजे नंतर मुखावेले स्टेप घेतले. पूण आतां पर्यंत म्हायती मेळटे प्रशासनान हो रस्तो बंद दवरलेलो आसा आनी हो असोच बंद उरतलो जो पर्यंत ताजेर उपाय योजना जायना, जावं लँडस्लायडीचो धोको जो आसा तो पयस जायना तो पर्यंत हो रस्तो बंद आसतलो. हाजी मातशी सगळ्यांनी दखल घेवची आनी ट्रॅफिक जे आसा ते जे पणजे जावं पावर हावस सायडीच्यान जे ट्रॅफिक आसा केपें वचपाचें ते ट्रॅफिक आसा जावं कुंकळे वचपाचें ते ट्रॅफिक डायवर्ट करून दवर्लेच्यान मिलिटरी कॅम्पा कडेन तशें वता आनी जे केपें साकून येता ते मडगांव भितर येवपाक जावं पणजे वचपाक जाल्यार ते रेल्वे स्टेशन टू कोलमो रोड ओव्हरब्रिजा वयल्यान हे ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मालकानेकर. सो आमी हांगासर पयलें जावं पणजे जावं म्हापसा जावं मडगांव जावं फोंडे ह्या सगळ्या वाठारांनी पावसाचो उटंगार जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात जो आसा तो चल्ला. काल म्हापशा परिस्थिती भयंकर आशिल्ली. सगळ्यांनी विज्युअलां पळयल्या कितें परिस्थिती जाल्या. पयल्याच पावसान जर ही परिस्थिती जावपाक शकता जाल्यार आतां फुडें हो प्री मान्सून आसा, मान्सून आजून पाविल्लो ना, मान्सून आजून सुरू जाल्लो ना. अशें आसतना जर ही परिस्थिती जाल्यार फाल्यां जर मान्सून सुरू जालो जाल्यार मागीर कितें परिस्थिती जातली हे मोठे प्रस्न ह्या निमतान उप्रासल्यात. आमी गोंयांत ज्यो घडामोडी घडटात पावसाच्या संबंधी आसूं किंवा बाकी ज्यो कितें आसतात त्यो आमी सगळ्यो तुमच्या मेरेन आमचे फेसबूक आसत, आमचे यूट्यूब आसत, आमची वेबसायट आसत, आमची ब्रेकिंग आसत आनी आमची TV माध्यमांतल्यान वेळोवेळ पावयता. ह्याच तरेच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट घेवन आमी तुमचे फुडें येत रावतले. जावं त्यो पावसा संबंधी जावं आनी कितें आसूं ते तुमकां कळयत रावतले. तुर्तास सध्या आयज रेड अलर्ट जारी केला, फाल्यांच्यान परत ऑरेंज अलर्ट आसा. सो सगळ्या गोंयकारांनी जतनाय घेवची, भायर सरतना सगळी काळजी घेवची. बेश्टे भायर सरचे न्ही. झाडांय जी आसात ती राजधानी पणजे सारक्या वाठारांनी पडत आसात. झाडां पोंदां लोकांनी गाडयो ज्यो आसात त्यो लावप आपल्यो टाळच्यो, रावप झाडां पोंदां रावपूय टाळचे. जर व्हडलीं झाडां आसत जाल्यार कित्याक कितें जावपाक शकता. सगळ्यांनी काळजी घेया. पावस अजून सुरू जाल्लो ना. हो जस्ट प्री मान्सून आसा. पावस अजून फुडें येवपाचो आसा. तेन्ना फुडलो सगळो पावसाळो जो आसा ती जतनाय घेवन आमकां जें आसा तें रावपाक जाय. तुर्तास आमी हांगाच रावतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.